मार्काची सुवार्ता मोठवी. मार्काचे सुवार्तेचो वृत्तांत भोव वेगान धांवता. एकाच उस्वासान स्नानीक जुवांच्या आपोवण्या आनी मिसवां उदेशी सांगलोलो सा मार्क दुसऱ्याच उस्वासान जेजूच्या स्नाना आनी मिसवां विशीं उलयता. सुवार्तेंत स्नानीक जुवांवन जेजू विशांत दिल्लें वाक्मूल आसा म्हणयत. जोगतेपणी स्नानीक जुवांच्या उतरांक सर्गीचो ताळो सई वा दस्खत घालता. प्रसंग कर्ण जुवांवन जेजू विशांत सांगलेलीं उतरां आपलें उणेपण वर्णूंक न्हय, बगार जेजूचें वर्तेपण आनी बळादीकपण दाखोवन दिवंक म्हणलें विसरूं नये. तेच परी जुवांवन जेजूक स्नान दिवचें घडीत जेजूचें उणेपण दाखोवन दिवंक न्हय, बगार जेजूचें वर्तेपण परगट करूंक म्हणलें विसरूं नये. कित्याक जेजूचें स्नान एक महान दैवीक उगडापणाक कारण जाता. जेजून स्नान घेवन वयर येताना ताचेर पवित्रत्व देवलो मात्र न्हय, मळबारतावन तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तूं म्हाका मानवलाय म्हणलीं उगडापणाचीं उतरां आयकलीं. जेजू देवाचो पूत म्हूण कळीत करच्या सुवार्तेच्या प्रमुख उद्देशाक ही उतरां बळादीक साक्ष जातात. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता म्हणून सुरू जाल्ले मातेवाचे सुवार्तेक सर्गीचो ताळो आवाज दिता. देवाच्या पुताक वळखुच्याक सुवार्तेचो ताळो आज आमकां खऱ्या अर्थान सुवार्ता.